हांगा आमच्या सुधा कॉलनीत मारुतीचे देवूळ आहा. हे मारुतीचे देवूळ आता गेली 40 वर्सांपासून हांगासर आमचे हनुमान जयंती मोठ्या उत्साहान साजरी केली वयता. त्या खातीर बऱ्यापैकी भाविक येतात. सकाळी आमच्या हांगासर 5 प्रवचन चालू जाता. प्रवचन झाले की मागीर जन्मोत्सव जाता. जन्मोत्सव जालो की सगळे लोक तीर्थप्रसाद घेतात. मागीर धार्मिक विधी असतात. लोक सगळे ते धार्मिक विधी झाले की आमचो महाप्रसाद असता. ताका सुद्धा मारुती देवाचा आशीर्वाद घेवपाक बरेचशे लोक येतात. आणि सांजचे आमचे वार्षिक पद्धतीप्रमाणे आमच्या सुधानगर ते भुरगीं असतात शिक्षणाक बी आपण बरी हे केल्ली तांकां आमी पारितोषिक दिले वयता. तशेंच सांजचे मागीर हांगा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम केलो वयता आणि अशें करून ह्या कार्यक्रमाची सांगता जाता. म्हणजे वर्षाच्या वर्सा प्रतिसाद कसो मेळटा? ह्या आमच्या कार्यक्रम वर्सा प्रसाद वाढत चाललेलो आहा. म्हणजे पयलीं जे लोक असले त्याच्या पेक्षा दर वर्सा मोठ्या प्रमाणात लोक वाडटात. लोकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा आणि आमचे जागृत मारुती देवस्थान म्हणून सगळे कडेन कारणाची प्रचिती खूप जाणांक येयल्ली आहा. बरेचशे लोक हांगा पयसल्यान येवन ह्या देवाचो आशिर्वाद घेतात. त्या खातीर सगळ्या लोकांक हे करता की तेंच्यांनी आमच्या हेचो म्हणजे आमी जो कार्यक्रम करता ताचो बऱ्यापैकी लाभ घेवपाचो. आमच्या बाळांसाठी उभं राहायला श्रीराम वर्षपद्धतीप्रमाणे हनुमान जयंतीचा उत्सव गिमोणे स्थळान पेळगांव गांवां आज साजरो सकाळी केला. पहाटे 5:30 वाजता कीर्तनाचो कार्यक्रम जालो. कीर्तनाचे नंतर 5:30 सुमार श्री हनुमान जन्मोत्सव साजरो जालो. उत्सव रामनवमी उत्सव महाजन जे आज अनु आसले त्यांनी सगळ्यांनी प्रार्थना करून आरती व्यवस्थित आरती करून सगळ्यांक तीर्थ प्रसादाचो लाभ सगळ्यांक दिलो. आणि आज हो मोठो उत्सव साजरो आज जाल्लो आसा बरे भशेन. आणि भक्तजन महाजन
आनी सगळे ज्ञाती बांधव इतर सगळं जे हनुमंत जन्म जाल्ल्याचो सोहळ्याचो उत्सव लाभ घेता, दर्शन घेता चालू आसा. असो आज आमचो जय श्री राम.